तर हेंच तें वडाचें झाड, ज्या वडाच्या झाडा लागून फाटले 2-3 दीस जे एक्टिविस्ट आसा तेंच्यांनी बोवाळ केल्लो सांतिनेज हांगासर हें वडाचें झाड आशिल्लें, थंयसर जे एक्टिविस्ट आहा तेंच्यांनी इवन मेणवाती लावन देवाक गाराणें घालून थंय एक्टिविस्ट आसा तेंच्यांनी बोवाळ केल्लो की हे जे वडाचें झाड आसा तें थंयच्यान काडूं नाका, ते 200 वर्स पोन्ने जे झाड आहा ते म्हणटा ते थंयच्यान हालोव नाका. पूण तरी स्मार्ट सिटीन त्याच रातयां हें झाड आसा तें थंयच्यान उमटलें आनी दुसरे दीस सकाळीं कांपाल हांगासर जो फुटबॉल ग्रावंड आसा, नवो फुटबॉल ग्रावंड जाता थंयसर त्या फुटबॉल ग्रावंडाच्या वाठारान हें झाड हाडून हांगासर तेंच्यांनी रिलोकेट केलां. तेंचो हरशीं प्लॅन आशिल्लो की हें झाड थंयच्यान काडून रिलोकेट करपाचें, कारण वडाचें झाड आसलेल्या कारणान तें रिलोकेट करप हें शक्य आसा. पूण गरमेचे दीस आसल्या कारणान ह्या झाडाक जाय तशें उदक मेळटलें काय ना, गरमेच्या दिसांनी तें रिलोकेट जालां, हें झाड जगतलें काय ना, ही गजाल मात पळोवपाची आसा.